NH17 गोष्ट घ्या. NH17 आमकां स्पीड लिमिट दवरला 40 आणि आमचे वास्को सिटीन न्यू वाडेची बसी मांगुरेची बसी मोर दॅन 80-70 वयता तेजेर लक्ष घालना. थिंगा आमकां तुमी हायवेचेर दवरता. एक रूल जाता, रूल इम्प्लिमेंट करा. सिटीन हेवी व्हेकलाक तुम्ही इम्प्लिमेंट करा. हेवी व्हेकल इतले स्पीड वयता. आमचे न्यू वाडेची बसी आमचे मांगराचे बसी ते फाटी फुटे पळयना बसीक लांबून वयता ते स्टुडंट्स. ते यांचे कित्याक हे करना ते इम्प्लिमेंट ते हायवेचेर करता पळय ते सिटीन कंट्रोल करा. वन्स द सिटी इज अंडर कंट्रोल देन यू डू समथिंग टू द हायवे. ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक एक रिजन आहा. कित्याक आयज वास्को शहरान जायते सिटीन एक्सिडेंट जाले, जायते जण आयज भाव आमचे मेले. आयज जर तरी एक्सिडेंट जाले हेजेर जर तुमी तर कंट्रोल करना जाल्यार हे सगळे हाती भायर वयतले. प्रॉब्लेम जातलो आमच्या वास्को शहरान. आयज अशे हेवी व्हेकल्स ज्या गव्हर्मेंटान हांवें आयकलां जेन्ना पयले नोटिफिकेशन आसलें हेवी व्हेकल्स एंट्री टू वास्को सिटी ते आतां हे नोटिफिकेशन न्यू नोटिफिकेशन काडून आयज गव्हर्मेंटान कितें केलां टायम पयलो सुबे जालो तातूंत उणी केलो. आमी डिमांड करता हो टायमींग जाता तितलो वाडोवचो. पयलो टायमींग आसलो 7 to 9 पूण गव्हर्मेंटान कितें केलें फ्रॉम मॉर्निंग 7 to 8.15 केले. 8:15 केले. पयलो हाल नो. आमी गव्हर्मेंटाक सांगता जर हे नोटिफिकेशन काडलां तें चुकीचें. ह्या नोटिफिकेशनाचे टायम वाडोया. हेवी व्हेकल्स भितर येवपाच्यो त्यो आसल्यो त्यो तुमी 10 करा, 7 to 10 करा. कित्याक इट्स अ पीक आवर्स. जायते गाडयो भितर येता. दुसरे म्हणटा ते तुमगेले 12:40 आसली एंट्री करपाची ते 2 आसली ती 3 करा. सांगपाचें म्हणल्यार काल कितें जालां तें वायट जालां. आतां पळोवपाक गेल्यार रस्ते वाडयत येयला. चिखले मेरेन रस्ते वाडयला. वास्को सिटीन येयला. शिपेडा कडेन इल्लोसो कुडको वाडयला. परत थंय सोडलो. नॉर्बर्ट्सा कडेन वाडयलो. फुडें मेरेन येयलो. KTC कडेन सोडलो. काल ज्या जाग्यार एक्सिडंट जाला जंक्शनार थंय खऱ्यांनीच रस्तो वाडोवपाची गरज आसा. पळोवपाक गेल्यार वास्कोन 4 मेजर स्कूल्स आसा लायक सेंट एंड्रूज, गव्हर्मेंट, म्युनिसिपल, सेंट जोसेफ. हे स्कूलांनी हजारांनी भुरगीं आहा आनी हांगा ट्राफीक कंट्रोल म्हणटा तो कांयच ना. प्रायवेट बसीस जे आसा तांकां बस स्टॉप दिलेले आहा पूण ते बस स्टॉपार म्हणटा ते केन्ना रावना. तेंच्या मनान मारले त्या जाग्यार रावले. पॅसेंजर दिसलो रावले. तांकां जाय 5 मिनटां जर तर बेगीन सुटले जाल्यार ते 10चे स्पिडीचेर फूल रस्तो ब्लॉक करून वयता. फाटले लोक हॉर्न मारतात तरी पूण कांय ना. ट्राफीक पुलीस जे आसा ते कोण हेल्मेट घालना तांकां तालांव. ट्रिपल सीट गेले तालांव. नो एंट्रीन कोण गेलो जाल्यार तेजे आख्खे वयर सकयल चॅक करून ताका काबार करून सोडटा ते. बट हे ट्रक जे रातचे आसा सगळे ट्रक ओवर स्पिडीन वयता. प्लस तेंची कार्गो जो वेट आसा तो ओवरलोडर आसता सदांच. कोण पियोन आसता कितें आसता तांकां कोण आडयना. आमी 1000 फावटी ट्रक आडयले तांकां दाखोवन दिले तरी पूण तेचेर कांय जायना. पूण जरी तर कोण अतय जर मातसो जर फूट पायरी जर येयलो जाल्यार ताका काडून भितर उडयता. मुद्दा तो दिसलो 50 रुपयाचे फायनेक लागून रातभर ताका भितर बसोवन दुसऱ्या दिसा कोर्टान हाडून उपाशी दवरून दनपारां 2-3 सोडटा. पूण हांगा जीव गेलो जाल्यार कोण ना. हांकां विचारपाक कोण ना. हो जो धंदो करता हे गोंयकारूय न्हू. हे जे आसा अडानी जावं हे चिप्साचो जावं कोलाचो जावं आसा हे गोंयकारांक फायदो ना. हो जो कोल आसा तो वयता कर्नाटका. तांकां कर्नाटका पोर्ट आसा. तेंच्यांनी जाय जाल्यार कर्नाटका वचून हो धंदो करपाक जाय. आमकां गोंयकारांक जर फायदो ना जाल्यार तांकां सपोर्टूय करून फायदो ना. फर्स्ट थिंग हो आतां 3rd मांडवी जो ब्रिज आहा तो हो आमचो बायणा जो ब्रिज बांदता ते सायडीन डायवर्सन रस्तो करून ताका आतां वर्सां जावन गेली. ऑलमोस्ट 8 वर्सां जाली तो इनकम्प्लीट आसा. तो मांडवी ब्रिज 1-1.5 वर्सान आयज कंप्लीट जाय दिलो पूण हो ब्रिज आयज कंप्लीट जायना. हांगा जर लोकांक वास्कोकार सिटीन लोकांक इतलो त्रास जाता जाल्यार तो ब्रिज कित्याक इनकम्प्लीट आसा. तोय फटाफट काम करून लोकांनी तेजो यूज करपाचो.